आज खरे फॅक्टरी चालू जावपाची फाटल्या 8 दिसां भितर आणि ती आज पासून फॅक्टरी चालू जाली ना म्हणून आज आमी येयल्ले दोगूय जाण तेन्ना आज आमी एडमिनिस्ट्रेटर मेळ्ळे तेन्ना फॅक्टरीचें पोजिशन अशें आसा फॅक्टरी केन्ना स्टार्ट जायत तें आमकां सांगूंक शकना तर आमचे लेबर ऑलरेडी येयले हांगासर आज लेबर आमचे 400 सुमार लेबर येयल्ले आसा 2-3 फावटी वचून पणजे मेळ्ळे पयर विजय मंत्र्याकूय मेळ्ळे आहा एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेकाय मेळ्ळे आसा प्रसाद आमचो MLA सांग्यावयलो तो घेवन आमकां गेलो तेन्ना मेळ्ळे आसा तेणी सांगलें आपण हितून लक्ष घालून तुमचो प्रश्न सोडयता म्हणून पूण हेजेर अजून पासून कांयच आमकां उत्तर मेळना म्हणजे ते लोकांक आमी खंयचे पेमेंट दिवपाचो तेंचो पेमेंट पर डे एकट्याचो 300 रुपया जाता आनी ते आतां येवन आमकां त्रास करता आमकां केन्ना ऊस आमी चालू करा नाल्यार आमकां पेमेंट दिया म्हणून ताका लागून आमी थोडे फार आमी 1-2-3 दिसांनी वाडोवन दिल्ले आहा तांकां जर जालें ना जाल्यार आमी एनी टायम रस्त्यार बसतले हे आमचे सामके ठोस निर्णय आसा शेवटची भुरग्यांक घेवपाचें ना आमकां सरकाराचें सहकार्य जाय पूण तें विथीन टायम जाय जर टायमार मेळना जाल्यार फाल्यां आमचो जीवन मरणाचो प्रश्न आसा रामनगर ते अनमोड गोंयचे शिमे मेरेन हायवेचें काम चालू आशिल्ल्यान अनमोडचो हायवे येरादारीक बंद आसतलो म्हूण बेळगांवचे जिल्लोधिकाऱ्यान ही नोटीस जाहीर केल्या केन्ना मेरेन काम चलतलें कांयच निश्चित ना संजीवनीक कर्नाटकांतल्यान ऊस येता अनमोड हायवेन उसकार काचाबूल म्हणटकूच आज दुसरें संकट आमचेर अशे परिस्थिती आज आमी काल पेपरार वाचला की आमचो कर्नाटकाचो रोड बंद जावपाचो कितें तें रुंदीकरण जावपाचें जर तो कर्नाटकाचो रोड बंद जायत जाल्यार आमकां फॅक्टरी चालू करपाक भयंकर मुश्कील जातलें कित्याक तो फॅक्टरी चालू करप म्हळ्यार दोनूय ऊसाचें आमचें मिलन मेळोन ऊस आमी फॅक्टरी येताली कामां येताली आमचो फक्त गोवाचो ऊस घेवन ती फॅक्टरी चालू करूंक हें जायना अशें म्हणटा तो पूण ते आमी गोवोरमेंट अशें मागता की आमकां थोडे तरी रिलेक्शन आमकां फक्त ऊसाचे ट्रक तितलेच आमकां येवपाक ते गोवोरमेंटान आमकां हातभार लावन आमचे शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहा ते सोडोवचे बेगीचे बेगीन आनी आमकां फॅक्टरी बेगीचे बेगीन चालू करची अशें आमी म्हणटा प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा विवेक प्रभू।